कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। संघटन पर्वाची सुरू जाता असताना जी सगळी प्रक्रिया आसा ती प्रक्रिया आजपर्यंतची आम्ही पूर्ण पळयल्ली आसा। आमचे अध्यक्ष श्री दामू नाईकजी जे 16 जानेवारीक त्यांची अध्यक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश त्यांची निवडणूक जाली। ताच्या नंतर आता मंडळ समिती डिक्लेअर करपाचे हे पर्व चालू आसा। आजची मंडळ अध्यक्ष कमिटी सगळ्या वाठारांनी डिक्लेअर जाता असताना ही 30+1 म्हणजे 30 मेंबर अधिक भारतीय जनता पार्टीचं मंडळाचं अध्यक्ष अशी 31 जणांची ही कमिटी आसा। ह्या कमिटीची अध्यक्ष जशें तुमकां सांगले ही हांव जावन आसा। आमची वायस प्रेसिडेंट म्हणजे उपाध्यक्ष मिसेस बबिता बोरकर, मिस्टर तारकेश्वर नाईक आणि क्लेमेंट डायस हे तिगूय जाण उपाध्यक्ष आसा वायस प्रेसिडेंट। कुडतरी भारतीय जनता पार्टीच्या मंडळ घोषित करपाच्या ह्या पत्रकार परिशदेक तुमचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आतांच आमच्यो नवनिर्वाचित अध्यक्षा आणि कुडतरेचे आमचे नेते हांणी तुमकां सविस्तर सांगिल्लें आसा। भारतीय जनता पार्टीचे संघटन पर्व जे देशभर जालें आणि ताजे नंतर एक एक पावंडो करीत करीत आज आमी हांगा प्रत्येक मतदारसंघाचे मंडळ सगळ्याक आमी डिक्लेअर करपाक लागिल्ले आसात। कुडतरे मतदारसंघ फाटली काही वर्सांची जर वाटचाल आमी पळयली जाल्यार कुडतरेन भितर भारतीय जनता पार्टी हळू 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 आपलें स्थान बळकट करपाक लागिल्ली आसा। आणि ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीचें देशांतलें जावं गोंयचें सरकार काम करता, हळू हळू लोकांचोय बी चड आनी चड विश्वास ह्या सरकाराचेर, सरकार करता त्या कामाचेर बसपाक लागिल्लो आसा। आणि ताजे एक रिफ्लेक्शन म्हणून हळू हळू चड आनी चड लोकांचो सहभाग हो भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यान आमकां दिसपाक लागिल्लो आसा। आज नवीन मंडळ जे आमी हांगा स्थापन केल्लें आसा, ह्या मंडळाच्या मुखार जो रोड मॅप आसा की कुडतरे मतदारसंघान प्रत्येक मनशा पर्यंत आमी भारतीय जनता पार्टी पावयतले। भारतीय जनता पार्टीच्या विशीं काही मिसअंडरस्टँडिंग्स लोकांचे मदीं पसरावपाचो काही शक्तींचो सदांच प्रयत्न आसता, पूण आमकां जशें खबर आसा यू कॅन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टायम, यू कॅनॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टायम्स। सो भारतीय जनता पार्टी म्हणजे कितें आसा ही प्रत्येका पर्यंत खरी जशी आसा तशी पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आणि भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो ग्रासरूटा पासून काम करपी कार्यकर्तो आसा। कुडतरे मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टी मजबूत आणि बळकट करपाचेर आमची सगळ्यांची मोख हाजे फुडली आसतली। आणि भारतीय जनता पार्टी कुडतरे मतदारसंघाची फुडली वाटचाल जी आसा ती आमी आतां एंथनीनूय तुमकां सांगल्या, दोतोरांनीय तुमकां सांगल्या, भारतीय जनता पार्टेक कुडतरेन भितर बरो फुडार आसतलो हातून कसलोच आमकां दुबाव ना। तुमच्या सगळ्यांच्या आधारान, तुमच्या सगळ्यांच्या कार्याच्या बळाचेर कुडतरेन भारतीय जनता पार्टी फुडें सरतली आणि जैतिवंत जातली हाजो म्हाका ठाम विश्वास आसा।